नमस्कार सगळ्यांक. सद्याक आमी गोंयचे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आसा आनी सद्याक आमकां एक दुखद इन्सिडंट पळोवन आयिल्लो आसा. ह्या दाबोली एअरपोर्टाची जी CISF आसा तातूंतलो काल एक स्टाफ ऑन ड्युटी मरण पावलो अशी न्यूज आमकां मेळिल्ली आसा. जे आमकां सद्याक प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ताचें नांव आसा नथुराम आनी तो अरावंड 55 वर्सांचो आसा आनी सद्याक तो शांतीनगर रावतालो पूण मूळ रहिवासी तो मध्य प्रदेशचो. ही घटना काल 10:30 सुमार घडली आनी ताका जेन्ना चिखली हॉस्पिटलान मेळ्ळो ही वॉज बॉट डिक्लेअर्ड डेड. सद्याक तरी दाबोलीम पुलीस जे आसा तांच्यांनी एक अननॅचरल डेथ ही केस रजिस्टर केल्ली आसा अंडर सेक्शन 174 CRPC. फुडलो तपास चालू आसा पूण जे आमकां सुत्रा कडेन पळोवन येता की ही जी घटना घडली तेन्ना तो CISF कडेन ड्युटीर आसलो. थोडे लोक म्हणटा की तो टॉयलेटीन गेल्ले कडेन टॉयलेटीन पडिल्लो मेळ्ळो पूण ताका सद्याक चिखली हॉस्पिटलान व्हरतकच थंय तो ही वॉज डिक्लेअर्ड बॉट डेड. सद्याक तरी बॉडी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रिजर्वेशनाक दवरल्या आनी पोस्टमॉर्टम जावपाचें आसा. ताचे मागीर पळोवन येतलें तें एक्झॅक्ट रिजन ऑफ हिज डेथ. आनी सद्याक फुडलो तपास चालू आसा. दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचो PI अरुण बाकरे इज कॅरिंग आउट फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. वास्कोच्यान कुडन मिडिया खातीर विक्रम नायक.